लुईस बर्जर भ्रष्टाचार प्रकरणात आता प्रधानमंत्री मोदींनी लक्ष घाला. मंगळारा नरेंद्र मोदींनी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आणि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराची भेट घेतली आणि हे केशीच्या तपासाचा आढावा घेतला. अजून मेरेन तपासान कितें फुडें आयलां आनी कोण कोण हे प्रकरणात घुसपल्यात ताची सविस्तर माहिती मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्र्यांक दिली. नीती आयोगाच्या स्किल डेव्हलपमेंट समितीची मंगळारा दिल्ली बसका जाली. बसके उपरांत पार्सेकार आणि पर्रीकार प्रधानमंत्री मोदीक मेळ्ळे. लुई बर्जर लाच प्रकरणाचेर आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची नदर आसा. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार प्रधानमंत्र्याक मंगळारा दिल्ली मेळ्ळे. थंय प्रधानमंत्र्यान पार्सेकाराक लुई बर्जर लाच केशी विशीं विचारले. पार्सेकरान प्रधानमंत्र्याक आणि पर्रीकाराक प्रकरणाच्या तपासाची पुराय माहिती दिली. तशेंच प्रकरणात घुसपल्ल्या आरोपी विशीं आणि पुराय स्टेटस रिपोर्ट दिलो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान प्रुडंटाक सांगले. म्हादयचेर गोंय कर्नाटका मदीं चालू आशिल्लो वाद कर्नाटकान सोमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरेन पावयलो. म्हादयचे प्रस्न ट्रिब्युनला भायर सोडोवचो म्हूण कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सगळ्या राजकी पार्टीच्या प्रतिनिधींक घेवन प्रधानमंत्री मोदीक मेळ्ळो. मुख्यमंत्री पार्सेकार आणि रक्षा मंत्री पर्रीकार मंगळारा प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळे. म्हादयचो विशय येयलो ताणें कांय काडूंक ना. आमकां ताणें कांय सिरियस घेवंक ना हें आमच्या लक्षांत आयलें. नाल्यार तो काडपाचो कायद्यान कितें आसा तें जावं दी आयकता हांव. आनी ताका भितर कितें तथ्य दिसता जाल्यार ही उर आपसस फुडें निश्चित किंवा तांकां आपल्या त्या केसीक प्रॉस्पेक्ट बरे दिसना नासतले म्हणून तितलें काम यश मेळचें ना असो अंदाज केल्यार ते कदाचित दुसरी बाजू पळयतात. एके वटेन कर्नाटकांत म्हादयच्या उदकाक हुबळी धारवाड वाठारांतल्या थळाव्यांच्या आंदोलनाचो दबाव कर्नाटक सरकाराचेर वाडटा जाल्यार गोंयांत म्हादय बचाव अभियानान सुप्रीम कोर्ट आनी ग्रीन ट्रिब्युनला फुडें वचपाची तयारी केल्या. ज्या पद्दतीन सध्या हो विशय जो आसा तो आमचे ॲडव्होकेट जनरल हाताळटात त्या पद्दतीन आमकां ह्या संदर्भान यश मेळपाची शक्यता जरी असली तरी आमी नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलाच्या माध्यमांतल्यान आनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमांतल्यान ह्या विशयाचेर आमकां न्याय मेळचो हाच्या खातीर आमचे म्हादय बचाव अभियान आनी त्या शिवाय बाकी पर्यावरण संघटना आसा ते प्रयत्न करतात. इतले मजगती दिल्ली स्किल डेव्हलपमेंटाचेर अभ्यास करपाक नीती आयोगा खाला केल्ल्या मुख्यमंत्र्याचे उपसमितीचे बसकेत पार्सेकार वांटेकार जालो. कंपन्याचे CSR कार्यावळींतलो अर्दो फंड स्किल डेव्हलपमेंटाक वापरपाची सुचोवणी ही समिती सरकाराक करपाची आसा. आयच्या तरुणांक स्किल करूंक जाय जे स्वताच्या पांयाचेर उबे रावतले. कितें कितें आसा तें सगळें ना. ITIचेर कितें करप, 12वेचेर कितें करप, मागीर SSC जावच्या पयलीं प्री वोकेशनलान कितें करप, वोकेशनलान कितें करप, इंडस्ट्रीक कितें करचें पडटलें, मागीर CSR एक्टिविटी म्हणून कंपनी जी जेका 5 कोटी परस फायदो जाता ते 2% CSR एक्टिविटी दिता, CSRाक दवरतात. ते CSRातले 2%तलो 1% हो केवळ स्किल डेव्हलपमेंटा खातीर करचो. अशे अनेक सूचना आमी सरकाराक दिल्या, रिपोर्ट दिला. फुडल्या 15 दिसांत ही उपसमिती सरकाराक रिपोर्ट दितली. जम्मू काश्मीराक गोंयचे वतीन 1,90,00,000 मजत निधीचो चेक पार्सेकारान प्रधानमंत्री मोदीचे सुवाधीन केलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि उदय परब. पाकिस्तानाक अतिरेकी राष्ट्र म्हणून घोषित करचे. अमेरिका धडो शिकला. चीन पाकिस्तानाक तेंको दितात तेवूय बुद्ध शिकतले अशें सनसनाटी विधान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन प्रुडंटा कडेन उलयतना केलें. गोंयान आयिल्ले कडेन ताणें प्रुडंटाक खासा मुलाखत दिली. मगो भाजपा मदीं गंभीर असो वाद ना. आपल्या मऱ्यान तर एकूय कागाळ पाविल्ली ना. संसार करतना घोव बायलेचे मतभेद आसतातच अशें सांगून तांणी वादाचो मुद्दो फाफडून उडयलो. And with the land acquisition bill ordinance and the tangle, how are you looking at that? आप मुझे बताओ, हमने तय किया गरीबों के लिए घर बनाएंगे. घर क्या हवा में बनेंगे? आज 2022 तक देश के गरीबों को घर तो लैंड लगेगी. और जिस क्षेत्र को विकास चाहिए वो कानून बदले, जिनको नहीं चाहिए वो जयराम रमेश और राहुल गांधी के मार्गदर्शन में अपने स्टेट का विकास रोक कर बैठे रहे. हमको अगर आप पॉलिटिकलाइज करके राज्यसभा में विरोधी कर रहे हो, लेट इट गो इनटू द कोर्ट ऑफ स्टेट. वो देखते रहेंगे. दाऊद का जब भी विषय आता है तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल. और पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री करके जाहिर करना चाहिए. डू यू फील दैट इंडिया शुड ट्राई समथिंग लाइक बिन लादेन व्हेन इट कम्स टू दाऊद? सर, ऐसी बातें कोई टीवी इंटरव्यू के चर्चा के विषय नहीं होती. कुछ बातें बोलने की होती, कुछ करने की होती. पर पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है और आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता है, तो हम ये भी जानते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं. अब वो ऐसा है कि टेरर पर बात हो सकती है, पर टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट करने की बात होगी तो चर्चा कैसे होगी?
There have been many signals coming out from the BJP that they are not happy with MGP or the conduct of MGP ministers, the way they are interfering. मेरे पास तो कोई सिग्नल नहीं है। आपके पास कोई सिग्नल नहीं आया? अभी तक कोई आए नहीं मेरे पास। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ तो मनोहर जी और मुख्यमंत्री सॉल्व कर लेंगे। अभी तक तो 5-10 हज़ार 10-12 मालूम नहीं कितना मैंने पिछले बार दिया। गोवा वाले और मांग ले, मैं और दे दूंगा, और काम करूंगा। गोवा में जितने प्रपोजल जेटी के उतने डालो। 10 करोड़ तक पैसेंजर जेटी के लिए, फ्लोटिंग जेटी के लिए पैसा देता हूँ। 25 करोड़ रुपए आपको कंटेनर के लिए और ट्रैफिक के लिए देता हूँ। और आप बनाओ जेटी, 50% मेरे, 50% तुम्हारे दो। हम फिशरमैन के पेट पर लात नहीं मारना चाहते, हम गरीब आदमी को बर्बाद नहीं करना चाहते। पूरी दुनिया में इतने मरीना खुले, वहाँ क्या फिशरी का डिपार्टमेंट बंद हुआ क्या? हम उल्टा, मैंने आज कहा कि समुद्र में कोई ऐसे सीड छोड़ो कि अच्छे फिश कैसे तैयार होंगे। जायका केशीन लुईस बर्जर कंपनी आणि क्रायम ब्रांचेमध्ये समजी काय झाल्या? कंपनी क्रायम ब्रांचीक सहकार्य करता म्हणून क्रायम ब्रांचीन बुधवारा हायकोर्टाक सांगले। आता क्रायम ब्रांच कंपनीकडच्यान डॉक्युमेंट मागूंक धाडिल्ली नोटीस लावन धरची ना। या केशीन कंपनीक आरोपी केल्ल्यान कंपनी क्रायम ब्रांचीक जायकाचे डॉक्युमेंट दिवंक शकना म्हणून लुईस बर्जर कंपनी हायकोर्टान गेल्ली। कंपनी सहकार्य करता म्हणून हायकोर्टान क्रायम ब्रांचीकडच्यान लेखी जाप मागल्या। इतले मजगती या केशीतलो आरोपी हवाला ऑपरेटर रायचंद सोनी आपल्याक दुबय वचपाक जाय म्हणून मान्यताय घेवंक स्पेशल कोर्टा मुखार गेला। क्रायम ब्रांचीन लुईस बर्जर कंपनीक जायका प्रकरणात डॉक्युमेंट दिवचे म्हूण धाडिल्ले नोटीसीक बुधवारा हायकोर्टा मुखार कंपनीन हरकत घेतली। कंपनी म्हणटा क्रायम ब्रांचीन डॉक्युमेंट दिवपा खातीर कंपनीक धाडिल्ली नोटीस कायद्याक धरून ना, कारण जायका लाच प्रकरणात लुईस बर्जर कंपनीक क्रायम ब्रांचीन आरोपी थारायल्या। बुधवारा कंपनीची याचिका सुनावणेक आयली तेन्ना क्रायम ब्रांचीन कोर्टा मुखार लेखी कांयच दिल्ले ना। मात कंपनी तपासात सहकार्य करता आनी कंपनी हाजे फुडें अशेंच सहकार्य करीत जाल्यार कंपनीक डॉक्युमेंटां खातीर धाडिल्ली नोटीस क्रायम ब्रांच लावन धरची ना म्हूण क्रायम ब्रांचीन हायकोर्टा मुखार स्पश्ट केलें। याचिका सध्या स्थगीत दवरची आनी याचिकेचेर फुडली सुनावणी 3 आठवड्यां उपरांत दिवची म्हूण दोनूय पार्टींनी हायकोर्टा मुखार मान्य केला। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण लुईस बर्जर कंपनी क्रायम ब्रांचीक तपासात सहकार्य करता। कंपनीन जायका लाच प्रकरणात क्रायम ब्रांचीक बँक डिटेल दिल्यात। इतले मजगती जायका लाच प्रकरणाचो आरोपी हवाला एजंट रायचंद सोनीन स्पेशल कोर्टा मुखार दुबय वचपाक म्हूण परवानगी मागल्या। सोनीक कोर्टान परवानगी दिवची न्ही म्हूण क्रायम ब्रांच यत्न करतली। सोनीचेर कोर्ट बुधवारा दनपारां उपरांत निकाल दिवपाची शक्यताय आसा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। ह्यो एक विराम।